आज हांवें आनी तुवें जियोंचो हो संवसार डिजिटल संवसार जावंक पावला. तुजें जिवीत तें सुलभाचें जाल्ल्या परी आमकां बगता. आयची संस्कृती जावन आसा यूज एंड थ्रो. तुका जाय जाल्ल्या प्रकार तो वा ती वा संगती नाकात तांकां काणूडय. मोगार पडून जायतीं जाणां काजार जावचीं आसात. काजार जावन 3 म्हयन्यांनी वा 6 म्हयन्यांनी एकामेकांतावन वेगळीं जातात. वा चड बाळवी नातलेलें जिवन. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो संवसार अरी एका दिशेन अभिवृद्धी वा प्रगती जोडलेलो संवसार. आज हांवें आनी तुवें जियोंचो हो संवसार डिजिटल संवसार जावंक पावला. हांवें बसल्या कडेनच जायत्यो संगती आज करी येता. म्हणजे कहलें पयशांचें ट्रान्जॅक्शन आसा वा कोणाक हांवें पयशे दिवंक आसा जाल्यार वा घेवंक आसा जाल्यार हांवें आज बँक वचची गरज ना. असल्या संगती मरेपात आमी पळयता आमचें जिवीत तें सुलभाचें जाल्ल्या परी आमकां बगता सहज तें. ही आयच्या संवसाराची एक कूस तर बाबा भयणीनो आनी एक कूस जावन आसा मनशा थंय आसचें तात्कालीकपण. आज मनशा थंय स्थिरपण म्हणलें ना. थोडे फावटी कितें आमी करता तें चड मुखार वचना. अर्द्यारस आमी रावोवचें आसा. थोड्याशा तेंपान तें आखेर जाता वा चड तें बाळवना. कितें करूंक आसा थोडे फावटी अर्द्या कुऱ्या मनान आमी करचें आसा. आयची संस्कृती जावन आसा यूज एंड थ्रो. तुका जाय जाल्ल्या प्रकार मनशाक वा संगतीक तूं वापर आनी तुका जेद्वा तो वा ती वा संगती नाकात तांकां काणूडय. ही संस्कृती आयच्या आमच्या समाजाची. आयची काजार आसा आमी पळोवया. मोगार पडून जायतीं जाणां काजार जावचीं आसात वा सैरीक पळोवनय काजार जावचीं आसात. आनी कितें सोबाय आयच्या काजारांची. जावं ती आमचो रोस वा आमच्या काजाराचें कार्य कितल्या सोंपता. थंयसर दाबा जो आसा, थंयसर आवाज आसा, थंयसर गालाटो आसा, थंयसर सोबाय आसा. पूण आमी पळयता अशें काजार जाल्लीं आमचीच भाव भयणी काजार जावन थोड्याच तेंपान जावं 3 म्हयन्यांनी वा 6 म्हयन्यांनी 10 म्हयन्यांनी एकामेकांतावन वेगळीं जातात. आमच्या मंगळूर देश जे आमी पळयता अरी एका वर्सा लग्न विच्छेदन विसार आमच्या ट्रायब्युनलाक सोडून 60 वयर अर्ज्यो येतात. हें कितें दाखोवन दिता आयच्या संवसाराचें तात्कालीकपण वा चड बाळवी नातलेलें जिवन. आज आमी हांगासर नियाळ करचो विशय जावन आसा काळजाचें मिसांव आत्म्यांचें साल्वासांव. काळजाचें मिसांव आत्म्यांचें साल्वासांव. समर्पीत स्पिरीत आमच्या मिसावांत, समर्पीत स्पिरीत आमच्या जिणयेंत. तूं कितें करताय तें अर्द्या कुऱ्या मोनान न्हय, ताच्या बदलाक संपूर्ण मोनान संपूर्ण काळजान करूंक प्रयत्न कर. थोडी दृश्टांतां ह्या दिशेन दिवंक खुशी व्हरता. समर्पीत रितीन तांचें जिवीत आनी तांचें मिसांव केल्लीं तसलीं. सांत फ्रांसीस सावेर आमच्या भारताचो अपोस्तल कसली ताची कथकथीक उर्बा जेजुवीत याजक तो आनी विशेष तसो मिसांव स्पिरीत फाटीं फुडें पळयनासतना एकाच दिसाच्या त्या नोटिसान आमी पळयता. ताच्या वयल्यान सांगलें एकाच दिसाच्या त्या नोटिसान स्पेनांतावन आमच्या भारताक तो आयलो. आनी खंयच्या वेळार तो फाटीं गेल्लो ना. म्हाका बगता ताणें खंयचोय संबंद ताच्या कुटुंबा लागीं वा ताच्या गांवा लागीं दवर ती परिस्थिती त्या वेळार नातली. आमच्या गांवाक तो आयलो. नोवीस संस्कृती हांगाची भास ताका नोवीस. हांगाचें खाण तें दुसरेंच, वातावरणय वेगळेंच, हांगाची परिस्थिती आनी हावय तो दुसरोच. आनी आमी पळयता ह्या संतान सावेरान
ताचें जिवीत समर्पण कशें ताचो मिसांव वावर केलो म्हणून आतां एक क्रुसिफिक्स आनी एक कांपीण ती घेवन ताणें सोम्याचें मिसांव चलोवन व्हेलें आनी ह्या मिसांवाक ताणें संपूर्ण तरान ताकाच ताणें अर्पून दिलो. 500 वर्सां आदीं आमी समजून येत गोंयांत कसली परिस्थिती आसली गी म्हणून आनी तसल्या कश्टांच्या परिस्थितींत ताचें संपूर्ण समर्पण. पवी सभेचो वर्तो मिशनरी सांत पावलो सांत पेद्रू सांगाता सुरविल्ल्या पवी सभेंत पवी सभा बांदून हाडच्याक पवी सभेचो बळवंत कांबोतो जालो. कितलीशीं ताची मिसांव पयणां पेद्रून तसलीं मिसांव पयणां केल्लीं नात वा खंयच्याय अपोस्तलान, पूण पावलोची मिसांव पयणां विशेश. सोम्याचें उतर परगट करच्या खातीर कसलो अवकाश ताका मेळटा तो अवकाश गळचिता. खंयच्याय वेळार तो अवकाश तो मेळलो तो होगडायना. कसलेय कश्ट थंयसर आसूं दी आपलें जिवीत तो अवकाश उपयोग करच्या तो गळचिता. कितलेशे फावटी तो जैलांत पडलो. एका संदर्भार ताका एका खांब्याक बांदून सायप्रसांत आमी पळयता ताका खांब्याक बांदून जेर बांदाचे मार ताका मारले. आमी पळयता विशेश दोगदोणी ताका मेळ्ळी. उपाशी ताका घालो ताचेर अनितेचें फर्माण वाचलें. तो कितें म्हणटा ताच्या जिणेच्या निमाणें तिमोथी बरोवन म्हजी धांव हांव धांवलां, म्हजें झुजू हांव बरें करून झुजलां. कितें तो सांगून दिता कितें मिसांव सोम्यान म्हाका दिल्लें तें मिसांव हांवें जारी केलां. म्हजें जिवीत सार्थक जालां आनी आतां सोम्यान दिवच्या त्या इनामाक हांव राखून आसा. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज भाव भयणीनो केवळ 26 वर्सांची तिची जिणी. खंयचेय मिसांव पयण तिणें केल्लें ना. सावेरा भाशेन वा पावलो भाशेन खंयच्याय गांवाक वचून तिणें सुवार्ता प्रसार केली ना. पूण त्या कॉव्हेंताच्या 4 वण्टी भितर तिचें काळजां मनाचें मिसांव आत्म्याच्या साल्वासावा खातीर आनी ती आमकां दाखोवन दिता कशें हें मिसांव करयत गे म्हणून. सांत फ्रांसीस सावेरा संगी आस्ती मिसांवाची पात्रून तिचें जिवीत मोगाचें जिवीत, तिची सालस मोगाची साल, तिची भासस मोगाची भास, तिचो जिनोस असो मोगाचो जिनोस. कितें करूंक आसा कितलेंय ल्हान तें काम जावं दी जेजूच्या मोगान ती करता. जावं दी तें कुजनाचें काम, जावं दी रांदचें काम, जावं दी झाडचें काम, पुसचें काम, जावं दी पार्लरांत कोणाचें एटेंड करचें काम. अरी एक काम बाबा भयणीनो कितलेंय तें ल्हान जावं दी जेजूच्या मोगान बरोवन ती करता. आनी मोगाची वाट ती श्रेश्ठ वाट म्हणलें तिच्या जिणया मरिपा दाखोवन दिता. हेच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलोन आमकां इस वाट दाखोवन दिल्या. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत तो म्हणटा मनशांच्या आनी देवदूतांच्या भासांनी हांव उलयन तरी प्रभात करचें देणें म्हाका आसा तरी एक कडचो पर्वत आनी कडेन वेच्या करतलो ती सकत म्हज्या लागीं आसा तरी गंभीर संगतीची ती जाणवाय म्हाका आतां तरी जर म्हजें थंय मोग ना जालो हांव आवाज करच्या वाटले बरी म्हणटा तो किणकिणतल्या त्या ताळा बरी. आनी हांगासर तो विवरता मोगाचें विविध लक्षणां, मोगाचें विविध रुपां, जावं पुरो सोंसणिकाय, जावं पुरो समाधान, जावं पुरो बोगसाणें, जावं पुरो बरें मन, जावं पुरो निस्वार्थी मन, मोगाचें विविध रुपां तो थंयसर विवरिता. आनी म्हजें आनी तुजें जिवीत असल्या मोगान वळसूंक जाय. एक स्पॉंज आमी पळयलां तें सुकें आसता, तें स्पॉंज उदकान घाल्ल्या वेळार थंयसर आसलें सगळें उदक तें वोवन काडटा. त्याच रितीन भाव भयणीनो आमचें जिवीत सोम्याच्या मोगांत तें मिसलाल्लें, थंयसर सोम्याच्या मोगांत तें वळसरलें जावंक जाय आनी सोम्याच्या मोगा मरिपात तें सोबोंक जाय. जेजूचें जिवीत तें खंडीत समर्पीत जिवीत. ताच्या मिसांवान थंयसर अर्दें कोरें मनोभाव ताचो नातलो. बापाची कुशी तो निरंतरी जाणा जाता आनी बापाच्या कुशेक सरी जावन तो जियेता. आनी ताका स्पश्ट कळीत आसलें बापाची कुशी जावन आसा एकच, ती जावन आसा कुर्साची वाट. आनी त्या वाटे शिवाय म्हाका निर्वोग ना म्हणलें जेजू समजलो. आनी सबार पोटी जेजू आपल्या आपोस्तला लागीं आपल्या पाशांवेच्यान तो उलयता. आनी एका संदर्भार जेजू आपल्या पाशांवेशांत आपल्या आपोस्तलाक उलयता आसतना पेद्रू कितें म्हणटा, सोम्या तुका तें देवान निर्मुंचें नाका, तुज्या जिवितांत केन्नाच तें घडचें नाका. आनी जेजू कितें म्हणालो ताका, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना, म्हज्या वाटेर अडखळसो फातर तूं
कित्याक देव चिंता त्या पर्यंत तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. अशें आमी पळयता जेजू बापान ताका दिल्ल्या मिसावाक संपूर्ण तरान तो ताकाच समर्पण दिता. आनी तो म्हणटा हांवें जेरुसलेमाक वचूंक जाय. जेरुसलेमाक साबार पटीन जेजू सांजोवच्या वांजेलांत हें सांगता हांवें जेरुसलेमाक वचूंक जाय. आनी जेजू कळीत आसलें जेरुसलेमांत कितें राखून आसलें म्हणून. थंयसर आपणाचें जिवीत कश्टांचें जातलें, थंयसर आपणाक थंय धरतले, नालिसाय म्हाका मेळटली, म्हाका कुर्सार मारतले. पूण आमी पळयता जेजू खंयच्याय संदर्भार जेरुसलेमाक वेच्या त्या ताच्या शेवटांत तो पयस सरना. तो म्हणटा आमी जेरुसलेमाक वचूंक जाय. आनी अशें जेरुसलेमाक तो स्थिरपणी गेल्ल्यान आमी पळयता निमाणें त्या कुर्साची मेटां सोडूंक तो शकता. आनी कुर्सार उमकळटा आसतना जेजू ताची 7 उतरां आमकां दिता. आनी ताचें निमाणें उतर जावन आसा संपतलें. कितें जेजू सांगता ह्या उतरांत, कितें मिसांव म्हाका बापान दिल्लें तें हांवें संपयलां, तें जारी केलां. एका रितीन दादोसकायेन वा तृप्तीन जेजू हें उतर सांगता. आनी म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपसून दिता म्हणटा. बाबीनीनो सुरवेर हांवें सांगलें आयचो काल तात्कालीकपणाचो अर्दें करून आमचें चिंताप केल्यार जालें, ना जाल्यार गेलें म्हणलो काल. असो जाल्यार समाजांत आमी कितें करया. पयल्या सुवातेर आमचो शेवट मोतीन दवरून आमी वावर करी जाय. केदाळा म्हजो शेवट म्हज्या मोतींत आसा आनी त्या शेवटाक सरी जावन जियोंक हांव प्रयत्न करतां. तवळ कसलोय अडकळ आयल्यो जाल्यार त्या अडकळेचेर जैत उरोवंक म्हाका साथ जातलें. कसले चॅलेंजीस म्हाका मेळोवन दी, कसली पंतवानां म्हाका मेळोवन दी. जर म्हजो शेवट म्हाका कळीत आसा खंडीत त्या शेवटाक सरी जावन हांव जियेतलो. दुसऱ्यान उपादेशा पैकी श्रेश्ठ उपादेश सोम्यान आमकां सांगला. जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें देवाचो मोग करी जाय. आमच्या पवित्र स्थानांत आमकां सगळ्यांक एक मिसांव मेळ्ळां आनी हें मिसांव आमी संपूर्ण काळजान करच्याक देव आमकां आपयता. तिसऱ्यान आमी काळजां मनान एकवटीत आमी ना जाल्यार मिसांव आमच्या जिवीत असो वांटो जावंक सोना. जर आमच्या जिवनांत आमच्या काळजां मनान हांव एकवटीत ना, मिसांव आमच्या जिणयेचो वांटो जावचें ना. आमच्या सफिरगजेर थोडे फुडें पळया, आमी बरो वावर करता पूण थोडे पटीन थंयसर इल्ली टिका मेळ्ळी जाल्यार, थंयसर इल्लें दुरसोणें मेळ्ळें जाल्यार, इल्लो सहकार उणो जालो जाल्यार आमी मुखेली फाटीं सरता. म्हाका वाड्याचो गुरकार जावचें नाका, म्हाका त्या संघटनाचो अध्यक्ष जावचें नाका, वा म्हाका गवळी परिचय सांदो जावचो नाका. केदाळा भाव भयणीनो, मिसांव आमच्या जिणयेचो एक वांटो जायना त्या वेळार आमी अडकळी मात्र पळयतले आनी त्या अडकळीक आमी फाटीं सरतले. सांतेरा जाताय आमी पळयता हो मिसांव असो खरो स्पिरीट आसलो आनी अडकळेचें तिणें जैत वेलें. देखून मिसांव आमच्या जिणयेचो वांटो जाल्ल्या वेळार आमी अडकळेचेर जैत व्हरतले आनी धैर्यान आमी फुडें सरतले. चवथें, थोड्या फावटी हेरांक पळोवन हांवें फाटीं मेटां काडचीं आसात. तो अशें करता ह्या रितीन आसा. जर भाव भयणीनो म्हजें तें दृढपण आसा, हेरांचेर खंडीसान हांव दिश्ट घालचो ना. बदलाक म्हज्या जिवितांत कितें हांवें करूंक आसा तें हांव करतलो. आनी पंचव्यान पेद्रूचें जिवीत समर्पीत जिवीत. संपुरो जेजूच्या कश्टां वेळार, ताच्या पाशां वेळार जेजूक ताणें 3 फावटी नेगार केलो, 3 फावटी जेजूक विकृत केलो. पूण आमी पळयता जिवंत जालो जेजू आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयल्या प्रकार ताका भेटलेलो तो ताचो मोग खरेपणी आपणांतय तो हाडटा. आनी पवित्र आत्म्याक स्विकार केल्या उपरांत पेद्रू एक नवोसो व्यक्ती जाता. त्या दीस त्या सिनागोगाच्या त्या आंगणांत थंयसर जमो जाल्ल्या त्या मुखेल्यांक आनी त्या लोकांक कितें तो सांगता, तुमी कुर्सार मारलेल्या पूण देवान जिवंत उठयल्या त्या सोम्या मरिपात ह्या तोंट्याक आमी सालाचें करूंक आमी 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 सकल्या. देखून आपल्या जिवितांत आपणाचो मोग सोम्या थंय कितें जावन आसा गे म्हणलें जेजूच्या जिवंतपणा मरिपा ताणें दाखोवन दिला आनी त्या मोगा खातीर आपलें जिवीत ताणें संपूर्ण तरान सोम्याक भेटयलें. बाळोक जेजूक आमी मान करता आसतना बाळोक जेजू असल्याच काळजा मनाच्या समर्पीत स्पिरिताच्या मिसावाक आमकां आपयता. बाळोक जेजू ताच्या आवय बापाय संगी एक जावन जियेलो, ताच्या वडिलांचो ताणें मोग केलो आनी समर्पीत वावर ताच्या कुटुंबान ताणें केलो जाल्यार आज तस्सो समर्पीत वावर तुवें आनी हांवें करच्याक बाळोक जेजू आमकां आपयता. ही कृपा आमी मागया आनी असल्या काळजा मनाच्या त्या मिसावांत आमकां आमी सक्रीय तरान समर्पण दिवया. आमेन.